आता प्रश्न येता की तुगेलो मागीर हो सरकार पणजेकारांक कित्याक ग्रांटेड धरता ही जी स्मार्ट सिटीची परिस्थिती आसा ही अशी कितें आनीक यू आर 1% ताच्या दोळे मुखार हे स्मार्ट सिटीचे भयानक काम चालू आसा. सो 31 मे जालो, आतां 18 जून म्हण आयकता. क्रांती दिसाक खंय तुगेलें काम जातलें कंप्लीट अशें तुगेलें सांगतात, पण ही क्रांती दिसाक हें जर काम जालें ना जाल्यार पणजेकार कांय क्रांती करचे नात अशें तुका दिसना. आनी चल्लां कितें? न्ही, ही क्रांती जाल्ली, क्रांती सुरू केल्ली हायकोर्टाच्या आदोगादान. हय, तो महेश सनक बॉम्बे बेंचाचेर गेलो. सो आतां ताणें ज्या आत्मीयतेन ताणें आनी जुईस दुसरो मिनेजीस, वाल्मिकी मिनेजीस दोगांनी मेळून ती क्रांती केली, त्या क्रांती नंतर आमकां मोठें काम नेटान स्मार्ट सिटीचें जाल्लें दिश्टी पडलें. पण आतां त्या क्रांतीक परत पुश करपाक तर एक जुईज हांगा काय ना. सो ताजेर जो कंट्रोल आशिल्लो करून घेवपाचो तो हायकोर्टाच्या लेवलार, म्हणजे सिटिजनाक जी अपेक्षा आशिल्ली कोण तरी पुश करतलो थंयच्यान, तो जुईज आतां थंय ना. म्हणटकीर हायकोर्ट हो एक पणजेकारांचो मोठो आदार थंयच्यान गेलो. कमिंग टू युअर डेडलायन, 31 मेची डेडलायन ही पूर्ण जावंकूच शकना हें आमी कितले फाटी म्हणलां. कारण काम जें जाता प्रमोद, आतां जर एकल्यान स्टेटमेंट येता की 90% वर्क हॅज बीन कंप्लीट. 90% वर्क कोणाचें कंप्लीट? पणजे महापालिकेक 30 वॉर्ड, 30 वॉर्डांतले फक्त 5 काय 6 वॉर्डांनी स्मार्ट सिटीची कामां चालू आसात. त्या स्मार्ट सिटीच्या कामांनी फक्त रस्त्याचींच कामां चालू आसात. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो तुका ग्रीन झोन आनी CCTV कॅमेरे, लोकांची सेफ्टी, येरादारी, EV बसीस, स्मार्ट प्रोजेक्टां खूब आसा. तातूंतल्या 5-6 वॉर्डांनी तातूंतले फक्त एक रस्त्याचो 6 वॉर्डांतल्या एका रस्त्याचो एक अध्याय पूर्ण जाता आतां. इतलीं कामां उरल्यांत. पण 23-24 वॉर्डांनी सिवेज धरून, रस्ते धरून, आनी लोकां मातशें बरें दिसतालें, अरे 90% जालें. वॉट कॅन बी 90% कशें? इट इज नॉट इवन 9%. तू If सांगता you look at smart Not even city, 9%. No, what he's saying you is look at it is this 90. word. He is saying that it is 90% of the overall 10%. Overall 10%. That is what he is effectively saying. फक्त रस्ते जातात. सो हांव नको तें केन्ना जावपाचें म्हणून. आनी एका वटेन आमचो खांबो जुईज ट्रान्सफर जालो, दुसरे वटेन संजीत वता. तो पुश करपी ऑफिसर कोण आशिल्लो शेवटी? संजिता थंय घालचो पडलो. संजीत आतां डेप्युटेशनाचेर. संजीत जून जालो की संजीत सांगत पावता तुमगेलें हें मार्गा लावन आपूण चल्लो म्हणून. तो गेलो की तो दुसरो वाली गेलो पणजेकारांचो. मागीर उरलो कोण? आमदार काय मनार घेना, सरकार लक्ष घालना, ऑफिसर आशिल्लो तो ना, जुईजूय आशिल्लो तो ना. सो उरिल्ले 90%चे 99% आय डोंट नो. हांव ह्या हाजेर आय डोंट नोचेर हांव परत त्याच प्रश्नाचेर येता. जॉयल, पणजेकार खंय आसा? क्वॉलिटीक तर वचत ना. पण हे कालच्यान जे कितें कोसळपा लागलं पळय पयल्या पावसा, हांव तातूंकय वचना. त्या 10%तले 90%च्या क्वॉलिटीक हांव वचना. पण एक हें आसा सुयेश सिंग, द कोर्ट इंटरवेंशन इज बिकॉज ऑफ डस्ट पोल्युशन. सो तांकां ते बेगीन कर म्हणपाक न्हू. एनी देम दॅट वॉज ऑल्सो एक्सपोज्ड दॅट दे हॅव बीन व्हेरी स्लो इन दर वर्क एंड लॉट ऑफ हार्डशिप्स आर बीन क्रिएटेड फॉर द पीपल. सो दॅट्स वाय कोर्ट इंटरवेन. बेसिक पर से कोर्ट इंटरवेन बिकॉज ऑफ डस्ट पोल्युशन. द पेटिशन इटसेल्फ वॉज पॉयंटिंग टुवर्ड्स डस्ट पोल्युशन. तो एक जालो. ही पर्सेंटेज बी दिली ती आमकां पयलींच आशिल्ली ती फेकू म्हणून. कित्याक 90% आनी कोण म्हणटा मदींच CM येयलो आनी 90% म्हणलो. नेक्स्ट डे बाबूश म्हणटा 85%, कोण म्हणटा 95%. सगळे पर्सेंटेज हें आय डोंट नो हाव दे डिरायव दॅट फिगर ऑफ पर्सेंटेजीस विदाउट इवन खंयच्याच वॉर्डांनी आल्तिनार सिवेजीची कामां सुरू जावना, रस्त्याची जावना, मेन मार्केटाक जावना, ओल्ड सेक्रेटरिएटा फाटल्यान जावना, कोर्ती जावना, मळ्या जावना, रायबंद्र जावना, वन लास्ट हेवटेन मिरामार कामपाक खंयच कामां सुरूच जावना. 90% इतलो तेंचे बडेचेर इतलो हें जाला की ती आतां म्हाका दिसता बेश्टेच ती पर्सेंटेज म्हण मदींच 100% म्हणल्यार बरो. मदींच 100% म्हणल्यार मागीर आनी पर्सेंटेज ना न्हू. 100% जर म्हळें जाल्यार एक व्हडलो फोंड मारिल्ला, नॉट इवन 50 मिटर्स अवे फ्रॉम अवर ऑफिस. बट आमी नेक्स्ट राउंड टेबल त्या फोंडा पसून करया. 100% हांव एकूच म्हणटा. आतां पळय काल ती ड्रेन हें आशिल्ली ती हें जाली पळय, कलेप्स जाली.
दीस थिंग ड्रेन कोलॅप्स जाली आनी तेंचे भितर मागीर तेणी एक्सप्लेनेशनूय दिलें हाव इट गॉट दीस थिंग बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट सॉयल वॉटर टेबल रोज ड्युरींग द मॉन्सून. अरे हे आमकां आतां सांगता पेंजीम वॉटर टेबल रायझींग इज अ कॉमन फिनॉमिना, कॉमन व्हेरी कॉमन. सॉफ्ट सॉयल यू हॅव नॉट डन द स्टडी ऑफ सॉयल, सॉयल टेस्टिंग करपाचें आशिल्लें मरे It पयलीं. is not a sudden revelation. Ah. It is something that you know. ऑलरेडी नो. Yes.